मोगाळ म्हजे भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आनी आयचें पयलें वाचप तेका कनेक्शन आहा दोगांयकूय सोयरीगोता. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू म्हणटा एका गिरेस्त मनशाक सोयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक कितलें म्हूण एका गिरेस्त मनशाक स्वर्गींच्या राज्यांत वचूंक कितलें अवघड. आपसके एक ऊंट सोयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचपाक सोंपें. कितें काय ह्या उतराचो अर्थ? वॉट डज जीसस वॉन्ट्स टू कन्वे? गिरेस्त काय वो गिरेस्त जावप वायट काय? नाजाल्यार आमी कशीं जियेतल्या इफ यू डोंट हॅव मनी एंड वेल्थ? तो एक खेरीत म्हत्वाचो भाग, कित्याक आमचे लागीं तर पयशे नाय, आमी एक डिसंट लायफ जियोंक पावना. पूण कितें वायट बावडीनो, युजली विथ ग्रेस काय कम्स प्रायड. आमचे काळजांत आनी मोनांत तेका म्हणटा आमी गर्व रिगता, आमी गर्वान फुलता. आयचें पयलें वाचप एक्झॅक्टली हेंच सांगता की आमी गिरेस्त म्हूण आमी देवा सारकी केन्नाच जावंक आमी पावची ना. आमी कितली आमची गिरेस्तकाय आसूं, वी कॅन नेवर कॉल आवरसेल्व्स गॉड. देव उगडास कोत्ता, तूं देव न्हय, तूं एक मनीस. आनी मनीस कशीं वी आर लिमिटेड पीपल, वी आर फायनायट पीपल, वी आर गोईंग टू end our life one day on this earth. आनी ते पासत असले ग्रेस्कायेक चिकटून रावचे परस, असले ग्रेस्कायेक लागून आमी प्राउड जावचे परस, वी शूड बी प्राउड that we are children of God. आमी देवाची भुरगीं देखून we have to be proud because देव म्हजो बापूय आनी जेजू म्हजी ग्रेस्काय. We are at the feet of a man who asked this question. कित्याक उपकारात सगलो संसार जोडल्यार आनी म्हजो आत्मो इबाडल्यार? सान फ्रांसीस शावेराची ग्रेस्काय, ताची फामील, तो व्हडले फामिलींतलो, ताची शिकप, ताचें मोन, देवान ताका मोत दिल्ली, इंटेलिजन्स. Because of that, he was puffed up in life, and because of that, he thought of conquering the whole world. हांव म्हजे गिन्यानान सगलो संसार जिखतलो. And आमकां खबर आहा सांत इनास दे लॉयलान ताचे मोनान परत परत ही उतरां म्हणली, फ्रांसीस, कित्याक उपकारता आख्खो संसार जिखल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार? And then he realized the foolish path he was living in life. जी वाटेन हांव चलतां ती वाट म्हाका खंयच पावोवची ना, हें चिंतून नियाळ करून पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. Usually we become proud of these four things. ही चार वस्तू आमकां प्राउड कोत्तात. फर्स्ट, म्हजें कास्ट, हांव अमकेच कास्ताचो आनी ती उणें कास्ताची. दुसरें, म्हजे गूण, म्हजे एबिलिटीज, म्हजे स्किल्स जे देवान म्हाका दिले, ते देवाक मोहिमा हाडचे सुवातेर हांव म्हाकाच मोहिमा हाडूंक त्यो वापरतां. तिसरें, आमचें शिकप, क्वॉलिफिकेशन, आमी शिकलोलीं आनी ती नेणार. आनी चवथें इज वेल्थ, आमी आसलोलीं आनी ती सांजेक नासलोलीं. Usually we become proud
because of these 4 factors. आयज उगडास केला म्हाका की वयताना कांयच व्हरोंक मेळना आनी तूं घेवन येताना संवसारांत येयल्लो तेन्ना कांयच घेवन येवंक ना. सो तुजी गिरेस्तकाय ती मागीर कित्याक उपकारता हाचे वयर नियाळ कर. आनी ह्या व्हड सांताचे मजतीन हें क्वेश्चन तुकाच घाल, हें सगलें म्हाका तुका आनी म्हाका कित्याक तें उपकारतलें. सो वॉट आय हॅव टू डू नाव, हाव डू आय लीव. डेट इज आयचो विशय आमकां सांगता. देवान तुका गूण दिल्यात, देवान तुका वेल्थ दिला, देवान तुका वेळ दिला, देवान तुका सुरोपाय दिल्या, गावपाचो गूण दिला, रांदपाचो गूण दिला, नाचपाचो गूण दिला. देवाच्या राज्या खातीर ही तुजी गिरेस्तकाय करचिल्यार कितें मेळटलें आमकां म्हटलें पेद्रून. वॉट डू वी गेट इफ यू डू दॅट? यू विल नॉट गेट material things, but surely will get the biggest गिरेस्तकाय, and that is देवाचें बेसांव. If you have that, you have got everything. आनी पासो जेजून ताका आन्सर दिवंक ना. He didn't tell him, पेद्रू उमकें मेळटलें तुका अशें म्हणोंक ना. You will be rewarded double fold आनी 3 fold. जो आपलें जें कितें दिलां तें आपल्याक देवान दिलां म्हूण मानून घेता आनी देवाचे राज्या खातीर करचिता, तो मनीस सुभागी. कित्याक त्या मनशा उद्देशी देव आपलें राज बांदता. तोरी चिंतना मुतीन धरून आमी ह्या मिसांत फुडें वांटो घेवया.